Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. ओनूचो जर ट्रेंड आमी पळयलो जाल्यार आमकां म्हाका दिसता मिड नोव्हेंबर म्हणल्यार आमकां ओनू वर्साक पावस पडले कडेन आसा, जेणे करून जमनी भितर उदकाचो जो पळय सांठो आसा, मॉइश्चर कंटेंट आमी म्हणटा तो बऱ्या पैकी आसा. आनी सेकेंडली ओनू वर्साक आमकां थंडी बी बरी पडल्या. म्हणजे थंडी जेन्ना बरी पडटा तेन्ना काजू आनी आंब्याचें जें झाड आसा तेका फ्लावरींग बरें जाता. जे पळय काजूचें आनी आंब्याचें झाड जें डॉर्मंट स्टेजीचेर आसता, डॉर्मंट म्हणल्यार अशें मोनी जावन उरले कडेन उरता तेका सडनली थंडी पडट्या बरोबर तेका एक फुटवो येता आनी त्या फुटव्यांतल्यान तेचें फ्लावरींग जाता. सो अशी स्टेज सद्या आसा आमची गोंयची क्लायमेट जें आसा सद्याक तें अशें आसा ह्या कंडिशनाक. आमचो जर एवरेज जर टेम्परेचर जर पळयलो ह्या दिसांतलो रातचो जाल्यार बिटवीन 20 to 30 डिग्रीसाचेर आसा, जो सामको काजूक आनी आंब्या खातीर फ्लावरिंगा खातीर एकदम बरी कंडिशन आसा. आनीक पॉलिनेशनूय बरें जाता. अशा वेळाचेर मागीर आनी सेकेंडली अशी कंडिशन जर आसलें जाल्यार तेका मागीर फ्रूट सेट जो पळय आसा तोय बरो जाता. सिजनल आतां ही थंडेचो जर ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार तेका सिजनल पावस पडपाची पॉसिबिलिटी कमी. फ्लावरींग स्टेजीचेर आसतना जर पावस पडलो जाल्यार खुबसो इफेक्ट जाता, ना म्हणना. पूण ओनू तशी जावपाची पॉसिबिलिटी ना अशी म्हाका तरी दिसता सद्या तरी.